भाजपा म्हणयारो सावियो रॉड्रिग्सान कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामाचेर घेतिल्ल्या हरकती उपरांत राजकीय मळार बोवाळ पडला। सावियो रॉड्रिग्सान केल्लो हो आरोप मंत्र्याक मेळिल्लो घरचो आहेर अशें म्हणीत विजय सरदेसायान गोविंद गावडेचेर तोमडो मारला। जे प्रमाण मुखेलमंत्री कळाव करिनासतना अध्यादेश काडटा तशेंच ह्या प्रकरणाची चौकशी चालू करची अशी मागणी विजय सरदेसायान ह्या वेळार केला। सत्य म्हणटा तें कशें तरी भायर येताच। ते असेंब्लीन शहाजहानाचें नांव घेवन एक येदें व्हडलें फ्रॉड गोंयचे एक्सचेकराचे आनी एक इल्लिगल आनी करप्ट प्रॅक्टीस जस्टिफाय करपाक मंत्र्यान सांगलें की बाय नॉमिनेशन टेंडर दिवपाक जाता कित्याक शहाजहानान ते ताज महालाचो टेंडर काडूंक नाशिल्लो। हे शहाजहान ताज महाल ह्यो सगळ्यो काणयो सांगून आतां घडचा आहेर मेळिल्लो आहा। BJPचोच स्पोक्समॅन सांगतात की हें कितें केलां तें चूक म्हणून। आनी ताजे फुडें विजिलन्स इन्क्वायरी विजिलन्स पॅनलान टॅक्निकल एक्सपर्ट्साची इन्क्वायरी करची हें काडिल्लें आहा। हाजेर म्हाका अशें दिसता की हाजो सोक्षमोक्ष बेगीन लागपाक जाय। आतां BJPंतल्यान तुजो आवाज येवपाक लागलो। सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आतां एक क्लियर निर्धार करूंक जाय की बाबा जे भशेन जे स्पिडीन तो ऑर्डिनन्सां बी काडटा ते स्पिडीन ताणें इन्क्वायरी करपाक जाय प्रॉपर लोकांक घेवन। म्हळ्यार ते गव्हर्मेंट ऑफिसर न्ही, तो संदीप प्रभू चोडणेकार कितलोय बरो मनीस आसूं तो GSIDCक रिप्रेझेंट करता ताका ते कमिटीन घालूंक जायना। सरकाराक बाय चुकलां म्हणून कोण सांगचो ना। सो तातूंत रिटायर्ड एक्सपर्ट्स घेवन बेगिनतल्या बेगीन ताजेर सोक्षमोक्ष लावंक जाय आनी ताजेर मंत्र्याचेर एक्शन घेवंक जाय। इधर एक्शन जायना जाल्यार नेक्स्ट म्हणटा तें जें किरीट सोमय्यान आनीक देवेंद्र फडणवीसान भुजबळाचे केसीन केल्लें, महाराष्ट्र सदनाचे केसीन केल्लें तें कोणाक तरी करचें पडटलें। मिनिस्टराक खाली ताजे प्रयत्न हांव कांय भितर वचपाचो ना। सो तें म्हाका कांयच खबर ना कोणाक मिनिस्टराक कोण देंवयता आनी कितें तें। हांवें इशू असेंब्लीन रेज केल्लो आनी इशू असेंब्लीन रेज करतना मिनिस्टराक उत्तर नाशिल्लें। मिनिस्टरान डिफेन्स घेतली शहाजहानाची आनी ताज महालाची काणयो सांगल्यो। ह्यो काणयो आज खपना हे BJPच्याच स्पोक्समॅनान दाखोवन दिल्ल्या। म्हजो चॅलेंज आहा प्रमोद सावंताक BJPच्या स्पोक्समॅनाचेर एक्शन घेवन दाखय।